साखळे सुर्ला वाठारांतल्या शिगम्याच्या रोमटान तारवाड सुर्ला वाठारांत आशिल्ल्या पीर बाबा दर्ग्याक भेट दिली। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा अजून लोकांनी जपून दवरल्या। रोमट वाजत गाजत पीर बाबाच्या दर्ग्यार वयले। थंय रोमटाक व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो। उपरांत हिंदू मुस्लिम भावांनी पारंपारीक सांगणे करून पारंपारीक गीतां सादर केली। पळयात या आगळ्या वेगळ्या शिगम्याची कांय खिणचित्रां। ही आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता। ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणट्या पासून येयल्ली आसा आणि ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या। त्याच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आणि ते आमचे आणि मुस्लिम भाईंचे आमचे रिलेशन आहा ते भाव आसा। तसोच देव आमचो अनुच न्हू ते आमचे काळान काळ फुडें अशेंच चलतले ह्या इच्छा बाळगीता। हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता ती इतले बरे। हांगा आमचे हिंदू आणि मुस्लिम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आणि आमकां इतलें बरें दिसता। आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गायत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता। आणि अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना। आमी अशेंच आमी फुडें सगळे हिंदू मुस्लिम बऱ्या भशेन रावचे, बऱ्या भशेन आमी आमची परंपरा जी आसा ती तशीच आमी चालू दवरची।